उदकाचें बिल सरकारान वाडयल्लें ना। 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाचे सरकाराची येवजण अजूनय सुरू आसा। विरोधक लोकांची दिशाभूल करपाक बेश्टेच आरोप करीत सुटल्यात असो आरोप PWD मंत्री निलेश काब्राल हाणें केला। फुकट उदकाचो लाव कोणाक जाला तशेंच वाडीव बिल कोणाक आनी कशें आयले तांचे विशीं कांय दिसा भितूनच हांव श्वेतपत्रिका जाहीर करतलों। आपणे हे विशीं खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान म्हायती मागयला अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल हाणें दिल्या। जे 16,000 लिटराचे वयर वापरता तो टॅरिफा भितर जो आतां ते पे करताले ताका 26 पैसे ओ अकॉर्डिंग टू टॅरिफ जे स्केल जातले मिनिमम 26 पैसे मागीर 32 पैसे अशे 38 पैसे अशे वाडलेले आहा आनी ते फारीक करपाक पडटले। सी प्रपोजल इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो द आयडिया बिहायंड द स्कीम वॉज टू कन्जर्व वॉटर। ताका लागून सांगलां न्ही तेजो डिटेल जो आसा ते स्किमी नंतर जे लोक कंज्युमर कितले वापरताले पयले आतां 16चे युनिट कितले येयले 16 हितून भितर कितले वयले कितले लिटर आमी सेव करूं शकले ते थोड्या दिसांनी हांव तुमकां मागीर सिस्टम हाडून दितलो। पूण जो टिका करता जांकां कांयच खबर ना टिका करपाक जाय म्हूण करता उलोवपाक जाय म्हूण उलयता। जी आजुनी स्कीम जी आशिल्ली ती स्कीम आजुनी आसा। जे 16,000 लिटरां वयर कंज्यूम करता डॉमेस्टीक घरांक तांकां त्रास जातले तांकां ती स्कीम वाडटली। दे ऑल्सो हॅव टू कम डावन बिलो 16,000 लिटर्स अशें CMचे विजन आशिल्लें आनी लोकांनी जर त्या विजना भितर जर लोक येयले ताका बील लागचें ना। सो आय थिंक दे हॅव टू फॉलो सूट। सो व्हॉट इज द रिजन ऑफ हायक कित्या खातीर हायक केलो? स्कीम आशिल्ली पळय जेन्ना नोटिफाय जाल्ली तितू भितरूच स्किमी आशिल्ले दॅट दे वे मेकिंग दी स्कीम टू कन्जर्व वॉटर आनी आजुनूय 16,000 लिटर्स आर फ्री। जे तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सांगला इतले पर्सेंटेज आयला। आय डोंट वॉन्ट टू मेक percentage claim. I will come with a proper report. I may, you may call it a white paper also. I don't mind.